आयल्या उंबली भेटून तेंपलान तुझ्या बापा दळबाराच्या ल्हाना भावडां संगी उर्णितांव तुका राया सुसुप्सराच्या किदो उरतो तुजो वैभव गायता तुका हरएकची वाकंतात महिमा सूर्य संद्रेम दोंगर तुमून कुरपे सागर आयल्या उंबली भेटून तेंपलान तुझ्या बापा दळबाराच्या ल्हाना भावडां संगी उर्णितांव तुका राया सुसुप्सराच्या बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रत्मेचे नावे आमेन. आमच्या सुमे जेजू ख्रिस्ताची कृपा देव सोमोग आणि पवित्रत्मेचो एकवट तुमचे सोवे आसो. आईसोवे आसो. जेजू ख्रिस्त ते भोवमुगाच्या भावनो आनी भयणीनो, आज सद्या काळाचो 18वो आयतार आमी संभ्रमता. पूण आज ऑगस्टाची 6 तारीख देखून आयतार जाल्यारय आमी हांगासर जेजूच्या रुपांतराचें फेस्त संभ्रमता. म्हणटना आमच्या भावार्थी जिविताक तशेंच जेजूच्या जिवितांतय हें रुपांतराचें घडीत कितलें प्रमुख म्हूण आमी कळटा. जेजू रुपांतर जालो तशेंच आमच्या जिविताचें रुपांतर जावंक तो आज आपयता. ह्या दिशेन देवाची उतर जी वाचपां आमी वाचता आमकां एक वाट दाखयतात आनी रुपांतर जाल्ल्या जेजूक ह्या पवित्र युक्रिस्तान सेवंक आमी हांगासर आयल्या. आमचें उणेपण आमी वळखून घेवया, ते जेजूक भेटोवंक आनी आमचें जिवीत रुपांतर करूंक ताचो आदार आमी मागया. सांगता आमी म्हणया, हांव पातकी सर्ववेदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव सरून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसरून वायट धरून आनी बरें सडून हांवें जायतीं पथकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून सदांच संकार मुगे सगळ्या देवतां आनी भक्तां आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या श्रेष्ठपरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकुळट सोम्या काकुळट Krista kakulut Krista kakulut Somiya kakulut Somiya kakulut महिमा देवाक उत्सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेस्परा देवा सर्गींच्या राया सर्पद्वेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता
तुझ्या वैभवापासून आम्ही तुका वाकंता सोमिया जेसू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोमिया देवाचे शिळिये तू संसाराचे पाप काढताय आमची कातूद कर तू बापाच्या उजव्यात बसलाय आमचे मागणे मानून घे कित्याक पवित्रत्म्या सांगाती देवा बापाची महिमे जेसू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन 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 प्रार्थुया जी आमची ते सवा तशेंच आमी साची ते सवा मोती खडून देवस्वादार मागया संगतच आज आमी देवदेन फादर बारेटो हासो आमी उडास काडटाव सस्मिक विशय ताचे खातीर आमी मागता सर्गींच्या बापा रुपांतर जाल्लेले आपले कुडीन जेजून शिसांक आपल्या देवपणाचो प्रकाश दाखयलो आनी असो तांचो बावार्थ थीर केलो त्याच बराबर तुवें तुज्या आपयलेल्या भुरग्यांचें संपूर्ण रुपांतर आदीपुडेन सफरगट केलें संवसारांत तुज्या पुताच्या पुत्राक सदांच पाळो दिवन सर्गार ताचे महिमेंत वांटो घेवंक आमकां पावय आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सुवें पवित्रत्मेच्या एकपणान जीत आनी रासवट चलयता ससनाच्या ससना आमेन दानियल प्रवाद्याच्या पुस्तकाचें वाचप हांव पळयत आसतना सिंहासनां एका जाग्यार दवरली आनी एक जाणटो आपल्या आसनार बसलो ताजी वस्त्रां हिमापरी धवी आनी ताजे तकलेचे केस कापसा सारके नितळ ताच्या सिंहासनार एका उजाच्या आकटा बरी आनी ताजी चक्रां जळत्या उज्या परी ताजे मुखार तावन एक उज्याची न्हंय वळटाली आनी हजाराचे हजार ताजे सेवा करतले आनी 10,000 पोवटी 10,000 ताज्या मुखार आसले न्याय सभेन बसका घेतली आनी पुस्तकां उगडलीं हांव म्हज्या रातच्या दर्शनांनी पळयत आसतना मनशाच्या पुता सारको कोण एकलो मळबाच्या कुपांतल्यान येता तो हांवें देखलो तो जाणट्याशी आयलो आनी ताका ताजेशी व्हेलो ताका दिली पदवी महिमा आनी रायपण सगळ्या भासांचो लोक आनी राष्ट्रां ताजी सेवा करतलीं ताजी पदवी ससनाची पदवी ती केदींच सोमची ना आनी ताज्या राजवटकेचो केदींच नास जावचो ना देवाचे उतर हे देवाचे उडुपकार सर्वेस्वर रासवट चलयता सगळे पृथ्वे वयर तो
स्वर्तो सर्वेस्पर रासवड चलयता सगळी पृथ्वी वय तो स्वर्तो सर्वेस्परस वत्सलयता पृथ्वी उल्लासो दर्या करावळीचे गाव आनंद भोगो कुपानी काळोख वाजतात ताचे भोवती न्यायनीताच्या सिंहासनाची बुन्याद सर्वेस्पर रासवड चलयता सगळे पृथ्वी वय तो स्वर्तो सगळ्या संसाराच्या धन्या मोकार वय सर्वेस्परा मोकार पर्वत मेणा भरी करतात मोडोपताची नीती बोनपण परगडता सर्व जनांगा देखतात ताची महिमा सर्वेस्पर रासवड चलयता सगळे पृथ्वी वय तो स्वर्तो तुंच सर्वेस्परा संसारासो सर्वाधिकारी सर्व देवा मोदे अत्युन्नत म्हणतात तू तुंच सर्वेस्पर रासवड चलयता सगळे पृथ्वी वय तो स्वर्तो सर्वेस्पर रासवड चलयता सगळे पृथ्वी वय तो स्वर्तो सर्गींतावन आयिल्लो ताळो आमीच आयकला सा पेद्रोच्या दुसऱ्या पत्रांतले वसाप मोगाच्यानो आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्तचे पदवी आनी ताचे येणे तुमकां आमी कळीत करतना चमत्कारान विणलेलीं गडपां वा काणयो आमी तुमकां सांगूंक नात ताजो वैभव आमीच आमच्या दोळ्यांनी देखुल्लो आसा निजा की देवा बापातावन मान आनी महिमा ताका लपतना महिमेवन वैभवतावन ताजे विशयांत आयिल्ल्या त्या ताळान अशें म्हळें ओ म्हजो मोगाचो पूत तो म्हाका मानवला पवित्र दोंगरार आमी असल्या वेळार ओस ताळो आकाशांतावन आयिल्लो तो आमी खुद्द आयकलो ह्या शिवाय आमचे मदें दृढपण स्थापीत जाल्लो प्रवादाचो संदेशय आमी आयकला तुमी त्या संदेशाक चीत दिल्यार बरें दीस उजवाडासर आनी फांत्याचो शुक्र तुमच्या अंतस्करणांनी उदेसर काळोखान प्रकाशतेल्या एक दिव्या बरी तो म्हणयेत देवाचें उतार्ये देवाचे ओडोपकार हालेलुया 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 ओ म्हजो मोगाचो पूत तो म्हाका मानवला ताका तुमी आयका हालेलुया 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 सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमच्याई सोवे आसो मतेव प्रमाणे जेजू क्रिस्तची शुभ वार्ता महिमा येसूया 6 दिसा उपरांत जेजू पेद्रूक आनी ताच्या भावा जुवांक आपणा सांगता जाकोबाक आनी ताच्या भावा जुवांक आपणा सांगता घेवन एक उबार दोंगरार
होरे विंगड सुवातेर आपोवन व्हरून गेलो. थंय तांचे मुखार तो रुपांतर जालो. ताची मुखामोळ सुर्या बरी परजळ्ळें आनी ताचें वस्तूर उसवाडा बरी धवें जालें. आनी आपले मोइजे आनी एलिया ताचे लागीं उलोवन आसलेलें तांकां दिसलें. तवळ पेद्रू जेजू लागीं म्हणालो, सुमया, आमी हांगाच आसचें कितलें बरें. तुका खुशी जाल्यार हांव हांगा 3 तुंबू मारता, एक तुका, एक मोइजेक आनी एक एलियाक. अशें तो उलयतलो तितलेंच एक प्रकाशीत कुपान तांचेर धांपण घालें आनी त्या कुंपांतल्यान आयकलो एक ताळो. हो म्हजो मोगाचो पूत, तो म्हाका मानवला, ताका तुमी आयका. ताळो आयकून शीस इतले भियेले की ते धरणीर वमतेच शेवटले. तवळ जेजू तांचे सरशीं येवन तांकां आपण म्हणालो, उठा, भियेनाकात. तांणी आपले दोळे उबारून पळयतना जेजू एकलो शिवाय दुसरो कोणी तांकां दिसलो ना. दोंगरा वयले ते देंवोन येतना जेजून तांकां ताकीद दिली, मनशा पुताक मेल्ल्यांतलो उठयसर तुमी पळयल्लें कोणाकच सांगिनाकात. देवाचें उतर हे वाकनी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त ते भोवमुगाच्या भावनो आनी भयणीनो, ऑगस्टाची 6 तारीख जेजूच्या रुपांतराच्या गडिताची परब. आज आयतार जाल्यार आमी हें फेस्त समरमता. पवित्र देवस्तुतेच्या त्या एका कॅलेंडरार आमी पळयलें जाल्यार म्हणजे सगळ्या देवस्तुतेच्या वर्सांत जेजूच्या रुपांतराचो वांजेल 2 पावटी आमच्या नियाळाक येता. एक ऑगस्टाची 6 तारीख आयची, आनी एक दीस आसा, तुमकां कांय कळीत आसा? वर्सा मदें हो दीस सोडल्यार आनी एका दिसा जेजूच्या रुपांतराचो वांजेल आमच्या नियाळाक आसा. क्रिस्माच्या काळार, प्राचिताच्या काळार दुसरो आयतार हर एका वर्सा जेजूच्या रुपांतराचो वांजेल आमच्या नियाळाक दिता. म्हणटना हें गडीत कितलें गरजेचें आनी ह्या गडितांतावन आमी शिकचें कितलें आसा म्हणच्याक एक दाखलो. आतां हो शब्द आमी घेतलो जाल्यार रुपांतर, रूप म्हळ्यार शेप वा आकार. आतां रुपांतर म्हळ्यार एका रुपांतावन आनी एका रुपाक वेचें. एक रूप सोडून आनी एक रूप आमी घेवचें. इंग्लिशान हाका ट्रान्सफिगरेशन म्हणटात. फिगर म्हळ्यार कळटा, रूप, आकार. त्या आकाराचें, त्या रुपाचें आनी एक ट्रान्सफॉर्मेशन वा आनी एक रूप, आनी एक कूस घेवचेंच रुपांतर जाता वा ट्रान्सफिगरेशन जाता. जेजू मनीस जाल्लो तो आज ताच्या ते गजना शिसांक ताचें दैवीक रूप दाखयता. जे कितें ताचे शीस आसले, जेजूक मनशा रुपींच पळयल्ले, आज ताच्या दैवीक रुपान पळयतात. ताचें रूप कशें बदलतलें मनशाची एक रूस तो आज. भोव न्हू भयणीनो, आमी आमच्या खासगी जिविताक आयल्या जाल्यार आमी आमचें रूप
रुपांतर करूंक जायती मेहनत घेता आमचो वेळ विबाडता आमचे पयशे खर्चिता वखदां घेता आमची सकत आमची संपन्मुळां ह्या दिशेन आमी खर्चिता रूप आसले रुपांतर करून बारीक आसुल्लो मोठो जावंक मोठें आसुल्लें बारीक जावंक काळो आसुल्लो धवो जावंक मोठो आसुल्लो लांब जावंक आनी अशें हर एकले आमी स्लिम आनी ट्रीम जावन दिसूंक प्रयत्न करता ह्या दिशेन वर्कआउट करता वॉकिंगाक वेता एक प्रत्येक रितीचें डायट सेवता जिम्माक वेता मात्र न्ही आमचें रुपांतर जावच्याक आदार जावन जायते बूक आसात ते घेता यूट्यूब चॅनलां ह्या दिशेन आमकां जायती माहिती दितात आनी चड व्ह्यूज मेळचे आसत जाल्यार असल्या चॅनलांक आनी अशें आमी हर एकलो मोगाळ भोवन निबडिनो एक बरें रूप जोडूंक सोबीत दिसूंक आकर्शीत दिसूंक प्रयत्न करता आनी हातून कांय वायट ना आमी हर एकल्यांनी सोबीत दिसूंक जाय प्रेजेंटेबल दिसूंक जाय आकर्शीत दिसूंक जाय आमच्या न्हेसनान जावं दी आमच्या दिसोणेन जावं दी आमी हर एकल्यांनी सोबीत दिसूंक जाय पूण मोगाळ भोवन निबडिनो ही केवल संवसारी कुडीची बायल्या देखीची रीत जाल्यार आमचें तें आनीक रूप आसा आनी त्या रुपाचें रुपांतर जावंक जेजूचें रुपांतराचें फेस्त आमकां आपोवणें दिता मनीस जाल्लो जेजू ताचें दैवीक रूप आज ताच्या शिसांक दाखयता आसतना आमकांय त्याच दैवीक रुपान देवान रचलेलें जावन आसा म्हणटना पातकातावन आमी हें रूप कुरूप घेवन घेतलें पवित्र पुस्तक आमकां म्हणटा देवान ताच्या सारक्यान आनी सुरूपायेन आमकां रचलें आनी आदावान येवेच्या त्या पातका मुखांतर हें रूप आमी होगडायलें आनी आमी कुरूपी जाल्या आनी आज जेजूचें रुपांतराचें फेस्त आमकां परत्यान तें रूप जोडूंक आपोवणें दिता आनी त्या देखून हांवें म्हळें हो वांजेल परत्यान प्राचिताच्या काळार येता आनी थंयसर आमी विशेश रितीन आमच्या पातकाक मरोवन देवा तें पेल्या तें राजी संधान करूंक प्रयत्न करता आसतना तें आमकां परत्यान तें आमचें तें आसलें मुळावें सैंब दैवीक सैंब परत्यान जोडूंक आपोवणें दिता आनी तेंच आपोवणें आईच्या ह्या फेस्ता दिसाय आमकां मेळटा तर मुखार भोवन निबडिनो आमचें तें आमकां मुळाव्यान रचलेलें तें दैवीक सैंब दैवीक रूप जोडूंक आमी कितें करीत जाय आमचें हर एकल्याचें रुपांतर जायचें जाल्यार आमी कितें करीत जाय हाका जाप आनी वाट आईच्या वांजेलांतच मेळटा आज आमी मातेवाच्या वांजेलांतलो विवर आयकलो आनी थंयसर मातेव म्हणटा की 6 दिसां उपरांत जेजू पेद्रूक जाकोबाक आनी ताच्या भावाक जुवांक आपणा सांगाता घेवन एक उबार दोंगरार होरे विंगड सुवातेर आपोवन व्हरून गेलो आनी थंयसर ताबोर पर्वताचेर जेजू रुपांतर जालो तर म्हाका भोवन निबडिनो आमी आमच्या जिवाचें कशें रुपांतर करूंक जाय म्हणून प्रयत्न करता आसतना नियाळ करता आसतना हांगासर आमकां पयली जाप मेळटा एक उबार दोंगरार होरे विंगड सुवातेर गेल्या जाल्यार आमचें रुपांतर जाता तशें म्हणटच घरा वचून ब्रेकफास्ट करून आमी हर एकल्यांनी गुडो सोदून वचचें म्हूण अर्थ न्ही तर कितें अर्थ पळय जेजू मागण्या विशयंत शिकोवन दिता आसतना तो म्हणटा तूं तुज्या कुडा भितर वचो दार दांपो आनी थंय आसच्या देवा लागीं तूं मागणें कर म्हणजे कितें जेजू आमकां शिकयता की आमच्या जिवाचें रुपांतर जायचें जाल्यार देवा संगी आमी त्या एकवटान जियेचें जाल्यार आमी एक सुरी सुवात सोदची गरज आसा पवित्र पुस्तकान आमी पळयलें जाल्यार दोंगोरू देवाच्या हाजीरपणाचो
संकेत आनी थंय त्या दोंगरार म्हणजे देवाचें हाजीरपण आमी बगीचे जाल्यार ह्यो सर्व संगती आमी कोणशाक दवरून एक सुरें जावचें गरज आसा. सोमसरी आमकां आमची मोत तिशीन इशीन वडच्यो जायते संगती आसात. त्या संगतीतावन आमी मेकळें जावन देवाक सोदून आमी एक सुरे वेताव जाल्यार एक सुरी सुवात आमी सोदून वेताव जाल्यार आमकां खंडीत जावन देवाचो अनुभव मेळटा. मात्र न्ही आमच्याय जिवाचें रुपांतर करूंक साध्य आसा. आमचे रूप कुरूप करच्यो जायत्यो संगती आसात. त्या संगतीतावन आमी मेकळें जाल्ल्या शिवाय आमच्या जिवाचें रुपांतर जावंक जायना. तर पयली वाट देव आमकां सांगता की आमी एक सुरी सुवात सोदून वचूंक जाय. हेर संगतीतावन आमकांच आमी मेकळें करूंक जाय आनी तेन्ना रुपांतराचें काम सुलाभ जाता. दुसऱ्यान ह्या रुपांतराच्या फेस्ताक 3 वांजेल आसात. आज आमी मातेवाच्या वांजेलांतलें वाचप आयकलें. येवच्या वर्सा आमी मार्काच्या वांजेलांतावन आयकतां आनी एका वर्सा लुकाच्या वांजेलांतावन. आनी लुकाच्या वांजेलाक आमी गेल्या जाल्यार थंयसर लूक म्हणटा की पेद्रूक जुवांक आनी जाकोबाक आपणा सांगाता घेवन जेजू मागणें करूंक म्हणून एक दोंगरार गेलो आनी मागण्यार आसतना ताच्या मुखामळाचें सारकें बदल्लें. जेजूच्या रुपांतराचें तें घडीत सा लूक मागण्याच्या त्या एका सन्निवेशांत बिबरयता. म्हणटना अर्थ कितें मगाळ भोवन निबडिनो मागणें जावंक पावता एक वाट आमच्या जिविताचें रुपांतर करच्या. मागणें जावन आसा एक वाट आमच्या जिविताचें रुपांतर करच्या. आतां मागणें म्हणटना आमकां जायते फावटी मोतीक चिंताप येवचें आसा. मागचें म्हळ्यार भीक मागचें, म्हाका तें दी म्हाका हें दी म्हूण. पूण मागणें तितलेंच न्ही. तें एक मुळाव्या एक पयल्या हंताचो अर्थ जाल्यार मागण्यांत मुखार सरतना आमी समजून घेवंक जाय की मागणें म्हळ्यार मोगार पडचें. आविलाची सांत तेरेज कार्मेलीत सांतीन म्हणटा मागणें म्हळ्यार मोगाच्या इश्ट लागीं एक मोगाची साळावळ. म्हणटना केदना आमी एका व्यक्ती लागीं मोगार आसां तेन्ना त्या मोगार आसच्या व्यक्तीक आमी कितें जाय तें मात्र करता सोडून आमची खुशी थंयसर करूंक वचना. त्या मनशाक कितें बरें आसा तें मात्र आमी उलोवंक वेता सोडून आमकां कितें इंट्रस्ट आसा ते विशय न्ही. म्हणटना थंयसर आनी एका व्यक्तीचें मोगार आसच्या व्यक्तीचें चिंतापो ताची इच्छा ताच्यो आशा आमच्यो जाता सोडून आमचें स्वार्थ न्ही. तर मुगाळ भोवन निबडिनो जर आमी असल्या मागण्याच्या रितींत आमी वाडटा तेन्ना आपापीच आमच्या जिविताचें रुपांतर जाता. केन्ना आमी मागण्यांत वेळ करचिता तेन्ना आमी बापा म्हजी खुशी जावं म्हूण आमी मागना, मागार तुजी खुशी जावं म्हूण आमी मागता. हर एक फावटी आमी मागतना कितें आमची आशा आमच्या काळजाच्या गुणायेंत म्हाका तें दी हें दी म्हूण मागतना म्हजी खुशी जावं दी म्हूण आमी मागता सोडून बापाची खुशी न्ही. पूण नीज मागणें बापा तुजी खुशी जावं म्हूण आमी मागचें. आनी बापाची खुशी केदाळाय आमच्या बऱ्याकच आसा आनी तेन्ना आमच्या स्वार्थाचें रुपांतर जाता. आमचो वैयक्तीक इरादो थंयसर मोरता आनी देवाचे इरादे कितें आसा देवाचें चिंताप कितें आसा तें आमी जोडूंक शकता आनी अशें आमी देवाचें सारकें जोडटा. पण ह्या मागण्यांत आमच्या जिवाचें रुपांतर जावंक साध्य आसा. आनी आतां रुपांतर जाल्ले उपरांत शीस थंयच रावोंक जेजू लागीं आपणाची इच्छा उसारतात. पूण जेजू म्हणटा हांगाच रावल्यार हांगाच ग्रोट्टो बांदून हांगाच पुणशेत बांदून आमी रावल्यार जायना, बदलाक आमी सकला वचूंक जाय. कित्याक पेद्रूक तसली एक आशा आसली हांव हांगासर एक ग्रोट्टो उबारतां, एक इगर्ज उबारतां, आमी टेंट मारया, आमी हांगासरच रावया. पूण जेजू म्हणटा ना, आमी सकला वचूंक जाय. केन्ना आमच्या जिवाचें रुपांतर जाता मोगाळ भोवन निबडिनो केदळा आमी आमचे स्वार्थी सैम सांडून देवाच्या त्या सारक्यान आनी स्वरुपायेन सोंपतावंगी तेन्ना आमी आपापीच हेरांक आमचे सांगी ओडूंक प्रयत्न
आमचे संगी ओडूंक साध्य जाता. भायली सोबाय मात्र आमकां आकर्शीत करची न्ही, बदलाक आमचे तें भितरली सोबाय आसा जाल्यार ती आपापींच हेरांक आमचे तें आकर्शीत करता. जावं पुरो कोलकाताची मदर तेरेजा, कुडीच्या सोबायेन ती बरोवंक नातरली, पूण सगळे संवसार तिका मदर म्हणून आपयता आनी मानता, कित्याक तिची ती आसली भितरली सोबाय. तिच्या जिवाचें रुपांतर जाल्लें देखून ती सोबाय ती हेरांक आपणा तें ओडता. न्ही मात्र आपणा तें क्रिस्त तें तिणें तिच्या ह्या एका अंतरीक सोबाये द्वारे ओडलें. आमची कुडीची सोबाय थोडे दिसांनी माजवून वेतेली, पूण जर आमी भितरली सोबाय जोडली जाल्यार ती शाश्वीत उरतेत आसली. असल्या रितीन मोगाळ भोवन आनी भयणीनो, आमच्या जिवाचें रुपांतर जावंक जें कितें आमकां देवान ताच्या सारक्यान आनी स्वरुपायन रचलेलें आसा तें प्राथमीक स्वरूप परत्यान जोडूंक हें फेस्त आमकां आपोवणें दिता. तर आज ह्या दिशेन आमी प्रेरीत जाल्लीं, तेच दिशेन प्रयत्न करता आसतना, मेटां काडटा आसतना येवकरिस्तान येवचो जेजू आमकां ताच्या कृपेन सक्तेन आनी बळान बरो. आमेन. आमचो भावार्थ त्रिएक देवतें उक्त्यान पसारया. सतमंता देवा, सत वेळा बापा, सर्गाने पृथ्वीच्या रचणारा आणि जेजू क्रिस्ता तेजे क्लास पुता आमच्या सुम्या जो पुतोत मेरी गपे सुमलो आमकां सलमलो पावस पत कालताने कसले ताका गुरसाट जोडलो, तो मेलो आनी ताका केपिलो, तो मेल्ल्यामध्ये देवलो, तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो परतून जिवंतलो, सर्गार सोडलो, सर पुजा देवाच्या उजेवा बसला, थंयची आनी मेल्ल्यांची मुसपूण तोलो, सतमंता पोतुतनिया कातोली पोसबे भुक्तांचो एकतार पदकाचें बुकसणे कुडीचें जिवन पावन ससनाचें जिवीत. आमेन. देव बाप ताचे लागीं आयिल्ल्यांक केदींच पाटी धाडिना. ह्या बापा लागीं आमची ते सवां आतां आमी भेटोवन दिवया. मोगाळा बापा, पवित्र सभेचो वावर चलोवन वरच्या गवळाचेर, याजकाचेर, धार्मिकाचेर आनी लायकाचेर तुजे आशिर्वादा वतोन तुज्या मोगाचो पूत जावन आसा जेजूचे उतर सगळ्यान फरगवटोंक तांकां बोळ दी म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणें आयक. बापा, आमचे मागणें आयक. आमच्या देशाच्या मुखेल्यांनी निस्वार्थी मनान लोकांच्या बरेपणा खातीर वावरूंक तांकां बोळ दी. ताणें लोकांच्या मोगान बरोवन आपली जबाबदारी प्राणीकपणांत पळोवंक आनी हर एका नागरिकाचे वाडावळी खातीर वावरूंक तांकां तुजो आदार दी म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणें आयक. आमच्या फिगर्जी कुटुंबाचेर तुजो आशिर्वाद घाल. आमचे मदलो एकवट आनी मायामोग सडय. आमी एकामेकाच्या गरजाक पावोवंक बरे फिगर्ज कुटुंब बांदून हाडोवंक तुजो आदार दी म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणें आयक. कामां नासतना आर्थीक वजे चड जाल्ल्या आनी जिवीत सारोवंक कश्टांच्या आमच्या भाव भयणीचेर तुजे दया दाखय आनी तांकां गरजेचे कामां लाभय म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणें आयक. आमच्या सर्व युवजणांक आनी भुरग्यांक तुज्या आशिर्वादाने बर. ताणें आपलो वेळ आनी देणें आपले समाजाचे आनी भावार्थाचे वडावळी खातीर वावरूंक तांकां तुज्या पवित्र आत्म्याच्या बोळान बर म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणें आयक. एवकारिस्ताच्या मेजा बोवारी जमल्ल्या आमी सर्वांनी दैवीक अनुभव जोडून आमच्या जिवितांत रुपांतर हाडोवंक कश्टाक भियेनासतना तुका साक्ष दिवचे जिवीत धैर्यान जिवंक गटाय दी म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणें आयक. एक घडीभर मौन रावन आमच्या कसकी ते बसत आमी मागया. प्रत्येक जावन मणिपुरांत कश्टांक सांपडलेल्या आमच्या भावंडांचो उडास आमी काडया. खालच्या वर्दे प्रमाणे परत्यान थंयसर गालाटो उपजला. तशेंच हरियाणा आनी इतर राज्यांनी
जाती खात्यामध्ये उपजल्लो गालाटो निवच्याक भाऊ बंधवपणान आमी हर एकल्याने जिवोवच्याक आदार मागया. भूमगाड बापा, आमी सदांच तुज्या उतरा प्रमाणे जिवंक आमच्या जिवितांत रुपांतर असो अनुभव करून कृपा दी म्हूण मागता हांव. तूं जेत आनी रास करताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. भेटय तावी काणीक पापा वोंड्या वायनाची बिवतीन वमर पितावी काणीक मोगाची काणिका संगीन भेटयता चिनी आमची स्वीकार करून पावन कर भेटोनी आमची स्वीकार कर पावन कर काणिकी आमची मोगासो रूपकार जावन तुका भेटोवची सर्गीच्या देण्यानी भुरजीनी आमची कृपा दी जियोच्या जिनी मोगाची स्वीकार कर पावन कर काणिकी आमची मोगासो रूपकार जावन तुका भेटोवची सर्गीच्या देण्यानी भुरजीनी आमची कृपा दी जियोच्या जिनी मोगाची. भाऊन आनी भयणीनो, आमी भेटोवचें हें बलिदान सरपदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाकानी महिमेक आनी आमच्या किपदावा सर्वस्पोर मानून घेवं. महिमेवोन देवा आमच्या बापा, तुज्या पुताच्या रुपांतरान फांकलोलो ताचे महिमेचो उजवाड आमच्या देण्यांचेर फांकय आनी ती पवित्र कर. तांचे वरवीं पातकसो काळोख धांवडावन तुजे उजवाडाचीं भुरगीं आमकां कर. हें आमी मागतांव आमच्या सुमया जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमच्या इसुवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पोरांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सरपदवेदारांनी ससनाच्या देवा, सर्व कळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वसूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. विंचलेल्या साक्षा मुखार ताणें आपले वैभव विचित्रपणे प्रगट केले आनी आमचे कुडी सारकें रूप आपले कुडीचे सूर्या सारकें परजळीत करून दाखयले. अशी ताणें मना शिसांची कुर्सच्या हिणपणाक केली आयती आनी जी महिमा एक दीस ताचे गुडार्थ कुडीक फावो जातली तीच आपले असक्त मनशा सैमाचे कुडीन आदी फुडेंच आजापाने फांकून दाखयले. देखून सर्गींच्या सर्व दळबारां सांगाती तुजे महिमेचे कीर्तन निरंतरी व्हडा संतोषान आमी गायता. Povit, 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 povit दळबारांचो सर्वेस्पोर तूं. सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवा. तुज्या वैभवा सर्गी तुकाच सर्गी तुकाच सर्गी तुकाच
सर्वेस्पुराची नावे येता ताका जय 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 वो सर्गी तुका जय वो सर्गी तुका जय वो सर्गी तुका जय. जे कोणाक दिंबी घालूंक जायना दया करून बसा. बापा, खरोच तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाकडटा. कित्याक तुजे तावन जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सुमया वरवीं पवित्र आत्मेचे सक्तीन सर्व जीव आनी पवित्रपण उपजता. उदेंती तावन अस्तंत्य पर्यंत तुका एक निर्मळ भेटवणी करच्याक एक काशा परसा तूं जमयत आसाय. देखून बापा, कलतेपणी आमी हे मागणे करता. तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर. ताचीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समरमता. तो परदीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वसून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पवची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन बसलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत, पातकांचे बोगसाने मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत ते वारवतले. हे म्हज्या उगडासाक करात. Bavarta so good purgatoria. तुझ्या कुर्सा आणि पुनर्जीवन पळावरवी तुवे आमकां सोडलाय सुमिया. संसाराच्या सोडवंदारा आमची सोडवणूक जय क्रिस्ताचे जय. बापा, आमचे सोडवणे पासो तुज्या पुतान सोंसलेल्या कश्टा मरण असो, त्याच्या अनंतभरीत पुनर्जीवनपण असो आनी सरकार चडण्यासो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसा. देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टगात जोडल्या, तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पोसताय तांकां. ताच्या पवित्र आत्म्यान बळ आनी जेजू सोवे एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी. तुका भेटलेलें सस्नेक दान तूं आमकां करूं आनी अशे देवाचे माये भोव भगवान मायेच्या तुज्या भगवान दोमदूतांच्या भगवान सांजुजेच्या आनी वैभव शक्तीच्या आनी समेस्त भक्त संगता तुवें विंचून काडल्याच्या दायजांत आमकां वांटो मेळो. तांच्या मिळवणींचो आदार आमकां निरंतरी मेळटा म्हूण आमी विश्वास दवरता. बापा, हे बरे वरवीं आमकां तुजी इश्टेगात मेळ्ळी, तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फाव कर म्हूण आमी मागता. तुज्या सकरा फ्रांसीस आमच्या भगवन बापाच्या आनी पिटर पावल आमच्या गवळी बापाच्या संगता
पवित्र सभेच्या समेस्त गवळ्या आनी मनेऱ्यां बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे पज्जे संगती ह्या संवसारांत वारसुरे तुजे पवित्र सभेक भावार्थांत आनी प्रिती मोगान थीर कर. तुजे उजीत एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. कणवळ्या बापा, संवसारांत शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे थंय एकठांय. आमच्या मेल्ल्या भाव भयणींक आनी तुजे इश्टेगतींत ह्या संवसाराक अंतरलेल्या समेस्तांक मैपासान तुज्या राज्यांत घे. थंय आमी तुजी महिमा बघून सासनाक दादोशी जातल्या म्हूण आमकां भरवंसो आसा. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं ताचे उद्देशीं सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. Tias Jesu vorve, Tias Jesu sangata, Tias Jesu tăi povitratmyacha ekpona, Sarpodvedar Bapa, Sarvandan आणि वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन आमेन आमेन. जेजून शिकलेले मागणे सांगता भक्तीपणान माग्या. आमचे आमच्या बापा बापा सगळींच्या सगळींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज सामका येवं, तुझी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी, आणि आमी आमची चुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पदकां भोगोस, आनी आमकां ताळणेत पडूंक दिनाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परासर वायटांतली आमकां निवार. दय करून ह्या जिवितांत सबुसकाय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अतिरिक्तल्यांक आमकां तुजे उदारका कळतीन सरपात कनपी सुटय आनी सर्व आकतांतली वाटय. कित्यार जोरदी पुदव्यानी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सुमी जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या बोवार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुमेची शांती सदांकाल तुमचे सुवे आसूं. तुमचे सवय आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचें पाप करता ती. हे शेळीच्या जिवनाक आपणे लाभलेली सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे उतरांचे म्हाका फोव ना, तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली. जेजू तू ये मुझीत. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पाती येतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू,
तुजे तावन केदिकन्स हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडी नाका. आमेन. जिवंत सर्गीचे आत्मीकताय दिवचे उरते ये बात मोचे काळजांत तुका सेवचे तर ये जेजू दुलोक जेजू उंड्या रुपार काळजांत राव जेजू जेजू तू ये मोचित काळजांत प्रकाश पाक जिवितांतलो काळोख निवराय दैवी सक्तेन वाग. एक घडीभर आमचे दोळे आमी धांपया. काळजांत म्हज्या जेजू आयला. आपणाचे मनशा सैंबू दैवीक रुपान बदलून ताचे महिमेचे रूप तो ताच्या शिसांक दाखयता. आमकां हर एकल्याक रुपांतर जावंक तो आपयता. मात्र न्ही तुजो म्हज्या आनी तुज्या काळजान आतां आयला. रुपांतर कशें जावयेत म्हणून ताच्या उतरान ताणें आमकां शिकयलां. तर जेजू लागीं हो थोडो वेळ करचो न्हू. आमचें जण एकल्याचें जिवीत खंयच्या रुपान आसा, कितले मापान हांवें रुपांतर जावंक आसा, कशें हांवें जावयेत, जेजू लागीं आमी उलोवया. प्रार्थुया. भोमगाळ बापा, तुज्या पुताच्या रुपांतरान तुवें तुजो देवपणाचो प्रकाश मनुश्य कुळाचेर फंकयलोय. आमी घेतलां त्या सर्गेच्या जिवना वरवीं आमचें रुपांतर दिसान दीस वाडोवन आमचे कुडी तुज्या महिमे बरीत कुडी सारक्यो परजळीत जावं हें आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. भोवन आनी भयणीनो, तुमकां सुमेस्तांक ह्या फेस्ताचे सुभाशय आमी पाठयता. आज म्हयन्याचो पयलो आयतार हांगासर संजेर 4 ते 7 वरां पर्यंत कॅरिस्मॅटीक मागणें आसा. स्तुती होगळापू देवाच्या उतराचो विवर, सक्रामेंताचें आराधन आनी मिसाचें बलिदान आसतलें. मनवेक बाब राजेश रुसारियो सांजुजेचे सेमिनरी जिप्पो हे मागणें चलोवन व्हरतले. सर्विस्पोर तुमचे सोबे आसो, तुमच्या सोबे आसो. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्रत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून या क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार.
आमी वेताव की तुची खाताव उपकारांसर तुज्या अर्गां दिताव वाटेन तुजे सोलो मोगान तुज्या रावू संदेश तुजो घाजू आधार मागताव गटाय सोडून सर्गिकान वेताव सोम्या कुर्बेन कष्टान दुखान तुजेर पातीव मुखार सरताव उर्बेन सोम्या आमी वेताव की तुजी खाताव उपकारांसर तुज्या अर्गां दिताव वाटेन तुजे सोलोंग मोगान तुज्या रावूंक संदेश तुजो घाजूंक आदार मागताव मुखार पुत्रा सोवेन हांव ख्वार मोरगे आशिर्वाद दिव आमकां घेवन कुर्साचे कुर्बेन निवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.